सप्तक जावना 2 वर्सां जालीं. लोकांक खंय तरी हे फावटी दामबाबा सप्तक जाल्लो जाय. सबंद देशात तरेतरेचे फेस्टिवल साजरे करून जाता, पूण ह्या फावटी आमचे लोकांची पळय अपेक्षा आहा की अंदू सप्तक दामबाबाचो जावचो. कारण वयता थंय लोक विचारता आमकां तरे म्हाका कॉल येता की अंदू सप्तक आहा मरे, सप्तक आहा मरे. हांव म्हणलें सप्तक आसतलो अंदू दामबाबाच्या आशिर्वादान जातलो सप्तक, हेतून कांयच दुबाव ना. आयज पळय तुमी की सबंद देशात फेस्टिवल जाता, ते फेस्टिवलाक आयज काल पाबंदी ना, आमकां प्रोटोकॉल फॉलो करपाकूच जाय, हेतून कांय दुबाव ना. पूण दामबाबा खातीर आमकां आयज ही सप्तक जो असो 2 वर्सां ना पळय, तो आमकां अशें दिसता की 20 वर्सां सप्तक खंय तरी जावंक ना. आमी ल्हानपणासून पळयता की सप्तक हो आमचो मोठो सण जाना वास्कोकारांचो. स्पेशली लोक तुजे नातेवाईक तुमगेर येवप, सप्तकाची उमेदूच दुसरी आहा. ही 2 वर्सां खंय तरी आमकां चुकला. फेरी दामबाबाजी हांगासून मेन जंक्शन सेनेटो जंक्शनासून लास्ट नॅशनल फार्मासी मेरेन जी फेरी लागता, फर्निचर एमपीडी कडेन लागता, हो जो सप्तक आहा हेची आख्खी फेरी सबंद गोंयचो लोक रेव्हेन्यू क्रिएट जाता, गरिबांक फायदो जाता, सबंद म्युन्सिपालिटी खंय तरी रेव्हेन्यू येता, सरकाराक मदत खंय तरी एक अशें दिसता की ह्यो सप्तक जो आहा ह्यो खंय तरी 10 लोकांची पोटां भरता. आनी 2 वर्सां ना जाल्ल्या कारणान खंय तरी लोक हे सप्तक मिसींग करता. परत एकदां म्हणटा की सेंटिमेंट ह्यो दामबाबाचो सप्तक एक सेंटिमेंट आहा, ह्यो जावपाकूच जाय, प्रिकॉशन घेवन जावपाक जाय.